दिव्यवाणी 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 जागी जाऊया आम्ही भागी जाऊया आम्ही सोमी येतलो शाबास म्हणतलो व्यंग्यान घेतलो इनाम दितलो जागी जाऊया आम्ही भागी जाऊया आम्ही सोमी येतलो शाबास म्हणतलो व्यंग्यान घेतलो इनाम दितलो पेंटाक आमी कामार बांदुया बावटाचे दिवे जोळोया पेंटाक आमी कामार बांदुया बावटाचे दिवे जोळोवया सोमी येताना जागी रावुया काळजादार ताका उक्तें करुया काळजादार ताका उक्तें करुया जागी जाऊया आमी भागी जाऊया आमी जागी जाऊया आमी भागी जाऊया आमी सोमी येतलो शाबास म्हणतलो व्यंग्यान घेतलो इनाम दितलो सोमी येतलो शाबास म्हणतलो व्यंग्यान घेतलो इनाम दितलो नेनारपणाचो आनी पातकाचो काळोख तो पयस करुया पेंटा वायटाक झुजोंक तयार जावुया सताचो उजवाड मोतीन जोळोवया वायटाक झुजोंक तयार जावुया सताचो उजवाड मोतीन जोळोवया जागी जाऊया आमी भागी जाऊया आमी सोमी येतलो शाबास म्हणतलो व्यंग्यान घेतलो इनाम दितलो सोमी येतलो शाबास म्हणतलो व्यंग्यान घेतलो इनाम दितलो मोगाच्यान खंतार ह्या 19व्या आयतारा हें वांजेल वाचलो आनी वांजेल वाचून जाल्यार फुडलें हांवें हें खंतार बरयलें आनी हें खंतार तुमी नियाळ करा 2-3 पटीन तुमी आयका तुमी म्हणा आनी तुमचें जिवान भागीदान करकणेया वो वांजेल जेजूच्या काळजांत म्हणलीं उतरां तीं आमकां सस्नाचें जिवीत सस्नाचें ताणें तें बेसांव सत्नाचें भाग आमकां मेळोंक तें भाग कितें कशें मेळटा कितें प्रा केल्यार म्हणून ह्या वांजेलांत आयच्या वांजेलांत तुमी सांगता तसो इल्लो नियाळ करुया मोगाच्यानो आमी चिंतया आमी उठ्ठाना कोलोगी भियान आमी कामता कसलेंगी खंगाल जाता जायते संकश्ट कालेंगी आसूं पुरो आमी कांगाल जाता कितें आमकां कळीत ना कितें आमकां कळना आमकां कितें करचें वॉट टू डू म्हूण कळीत जायना वॉट टू डू म्हणलें कळना म्हणटात मस्तू जाणां म्हणटात ह्या कश्टा वेळार फोन कर सांगतात कितें करचें वॉट टू डू म्हणलें कळना म्हूण हांवें सांगचें कसलेंगी एक शेवट तांतू आसा कलगेक शेवट नासतना हें कांय घडना कोलोगेक शेवट तांतू आसा तो शेवट नासतना हें कितें घडना म्हणजे कोलोगेक शेवट तांतू आटापून आसा कोलोगेक शेवट तांतू लिपोन आसा म्हूण तो शेवट नासतना बिलकूल तशें घडना देखून थोडे फावटी द हेल्लीश म्हणटा हेल्लीश पिरियड ऑफ लायफ म्हळ्यार हेमकोंडा तली एक इल्लोसो थेंप म्हज्या जिणेंत हेमकोंडा तसलो हेल्लीश म्हणटा आमी तूं आतांच हें तुजें जिणेच्या पयनासो एक वांटो म्हूण अर्थ करीचे आमी अर्थ करीचे वो आमच्या जिणेचो एक वांटो हे कश्ट ही खांप हें कितें करचें कळना पळय तो आमच्या जिणेच्या पयनासो एक वांटो बावडताच्या जिणेच्या पयनासो एक वांटो तुजो आत्मो कितेंगी सादिसूंक कितेंगी करून साधन करूंक पळयता तुजो आत्मो कितेंगी साधन करूंक सादिसूंक पळयता समथींग टू एकम्प्लीश समथींग टू एचीव समथींग टू एकम्प्लीश करूंक तुजो आत्मो पळयता हेर कसल्या रितीन सादिसूंक जायना हे खंयच्याच तुवें साधन करूंक जायना खंयच्या दुसऱ्या वाटेनी ह्यात कश्टान दोरींच जाता देखून आमचो मोगाळ सोमी आमचो दयाळ सोमी आमी वोद्दाडी जाय म्हणून कितेंय करिना आमी कश्टोवचे ताका पळोवं नाका
कसली इजी सलीस सॉफ्ट सलीस इजी वाट असली दुसरी वाट असली तर आमचो मोगाळचो मी आमकां ती इजी वाट साधन करूंक दितालो हेची करूंक आमकां इजी वाट सॉफ्ट वाट दितालो ही हार्ड वाट आमकां दितो ना आमी थोडे फावटी घडचें तें घडोवंक सोडीचें घडचें तें घडोवन दी सोम्या म्हण म्हजो बापूय म्हणटालो कश्ट आयल्या वेळार कितें घडोवंक तुज्या कुशेन तें घडोवंक सोडटा सोम्या हांव घडोवन दी सोम्या म्हणटालो आमी घडोवंक सोडीचे बावडटान थीर रावचें बावडटा असो उज वाडटा दाळा पेटाचे बावडटा असो म्हळ्यार सोम्यार दाळा बार घालचे सोम्याचेर बार घालीचे मागण्याचेर बार घालचे वांजेलाच्या उतरांक बार घालीचे आनी शांत थंड रावचे जिणेंत अतीवर तो अनुभव आमी जोडलो केदाळा सांगा अतीवर तो अनुभव जोडलो सांगता कोण पावला माडिसारा तेलिसा माडिसारा लोबा माडिसारा सोजा माडिसारा सेरावाडे फर्नांडिसा माडिसारा लासोदा माडिसारा कोण आडिसारा ते सांगतात वो बरो जिनियस अत्युत्तम अनुभव गो अतीवर तो अनुभव गो अति श्रेष्ठ अनुभव जिणेंतलो हांवें जोडलो म्हज्या कश्टा वेळार सुखाच्या आनी आस्तीच्या वयर राशीर बसल्या वेळांनी कश्टाच्या वेळार कांगाल जाल्या वेळार खांप येताना बावडटान थिरावल्या वेळार वातीवर तो अनुभव हांवें जोडलो म्हूण मगाच्यान देखून ते कश्ट येताना ते घडोवंक सोडू अतीवर तो अनुभव जोडतो जेवाक तुज्या आत्म्याक कितेंय साधन करूंक जाय कितेंय अचीव करूंक जाय संपादिसूंक जाय करूंक सोडू त्या कश्टा वेळार आनी एक गजाल आसा मगाच्यानो ह्या संवसारीन तुका दोन तरांचे मनीस तुका मेळटात दोन तरांचे मनीस आसात एक म्हजें तें कांय उणें पडना म्हजें तें सक्कडी सोमा आसा म्हजें तें सारकें सक्कडी समान आसा खंयचें ब्रोकनस उणेंपण म्हजें तें ना मोडकर म्हजें तें कांय ना सक्कडी सोमा आसा हांवें म्हणचें तांचे तावन पयस राव आपणें तें कितें उणेंपण आसा आपणें तें कितें उणेंपण आसा तें वळखणांत पळय थंयसरल्यान थाव न्हू तूं तिकेशें पयस राव आनी एक तरांचे मनीस तिकेशे वेगळे ते वो मनीस पयलेंचो मनीस पळय आपणें तें कितें उणेंपण आसा तें डिनाय करता डिनायल मोड आसा डिनायल मोड नेगारता म्हणजे तें कांय उणेंपण ना म्हूण तो बिलकूल उणेंपण आसा म्हूण वळखना तो नेगारता नथींग इज रॉंग वीथ मी नथींग रॉंग वीथ मी एवरी वन एल्स थिंक क्रेजी म्हाका तें ना म्हजें तें उणेंपण आसा आय एम ब्रोकन म्हूण सांगची ती तिके क्रेजी हांवें सांगचें तांचें असल्या मनशां तावन पयस रावा म्हूण दुसरे तराचे मनीस ते वळखातात ते बिलकूल वळखातात खंडीत वळखातात म्हाका म्हज्या जिणेंत कश्ट आसात म्हूण पयलींचो जिणेस म्हाका कश्ट आसा म्हूण वळखना कश्ट आसात म्हजें तें खाली इल्लेशें उणेंपण आसा देखून हांवें इल्लें खुरगाण न्हू सक्कड सोमा आसा म्हणजे दोश आसा म्हणजे ते आनी हे म्हजें तें उणेंपण आसा म्हूण आनी एक तराचे मनीस ते म्हजें तें आपणा तें उणेंपण आसात म्हजें तें कश्ट आसा म्हजें तें अस्कतकाय आसा म्हूण वळखतात हांवें सांगचें तांचें सांगता तांकां लागीं राव तांचें सांगता राव ते म्हणटात आय एम वर्क इन प्रोग्रेस आतां मारूंक पळय रेडी सक्कडी रेडी आहा म्हणून एक बोर्ड घालतात वर्क इन प्रोग्रेस मारूंक जाला पूण थंय तें इल्लेशें काम बाकी आसा देखून वर्क इज इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस हांवें म्हणचें एज ए रिलिजियस एज ए याजाक आय एम वर्क इन प्रोग्रेस आय एम वर्क इन प्रोग्रेस म्हणचें वो देखो हांव केदार आय एम ट्रायींग टू बी I am intending to be, I am trying and trying to be better. म्हाका बरो जावंक आनिल्लो बरो जावंक आल्लिलो बरो जावंक जाय म्हूण हांवें केदाळे वधाडचें देखून ती आमकां ती हांचे सांगात मेळ्ळ्यार आमी सेफ आसा हयली मनशां म्हजें तें उणेंपण आसा म्हूण वळखुची म्हजें तें कश्ट आसात हांव वधाडटा म्हणची पूण हांव ट्राय करता दिसान दीस बरो जावं हर एक दिसा ट्राय करता हांव बरो जावं म्हूण वळखतात पळय ती आमकां सेफ तांचें तें आमकां इयं लुकसाण जायना तांचें तें आमी वाडटा आमकां ती एनरीच करतात एनरीच म्हणटा दोशी करतात आमकां सेफ करतात मगाच्या बाबयनी न्हू आमकां एक आस्पत्रेंत घेवन मागायचे म्हणून एका बऱ्या व्यक्ती अनुकूल व्यक्तीन गौरवान्वीत एक गौरवाच्या व्यक्तीन आनी ताच्या भुरग्यांनी ताच्या दुयेनांनी पुतान आनी सुणेन येवन हांगा विचारलें तुमी हेजेत खंय पाप्पाक घालें उलोवंक हा की तुमचे कडेन म्हणून तशें आमी ताका मेळोवंक गेल्ले
म्हणून घेताना आनी म्हळ्यार मागणें करच्या पयलीं इल्लेशें बसून उलयलें हांव कसो कितें म्हाका ताची वळख नाशिल्ली आनी ताणेंच वळख करून दिली. थोडे म्हज्या सरमांवांचें आयकल्लें तें म्हाका सांगलें, म्हाका एक खुशी जाली. बसून इल्लें उलयलें, गजाली काडल्यो आस्पत्र्यांत. मागीर तो म्हणलो मोगाच्यानो, पयलीं आमी गाल्फांत गळटयले हांव फादर, कळमीत नासतना गळटयलें हांव आनी म्हजें बायल गेल्लें हांव गाल्फांत. हांव पयलें गेल्लो मरे बायलेक हांवें वयलें. हांव एक ऑफिसान काम करतालो आनी ते एक ऑफिसान काम करताले. गळ्ळें हांव कळमीत नासतना गळ्ळें हांव. आनी भलायकी सॅक्रिफीस करन, न्हीद कळन, भलायकी आनी न्हीद दोनी वट्टूक मेळोन सॅक्रिफीस करन. दुडू जमयलो. दुडू जमोवच्या आल्तारीर, दुडवाच्या आल्तारीर म्हजी भलायकी सॅक्रिफीस केली, म्हजी न्हीद सॅक्रिफीस केली. लेट करून येतालो ऑफिसांत हांव, सकाळीं विगी उठोवन धांवतालो. म्हळ्यार जोडीचे म्हणून थंय इल्लें काम करतालो, आनी कडेन इल्लें काम करतालो. आतां इतलें गळोवन आमी दवरलां गे. आतां ह्या आस्पत्र्यांत आमी गळल्लो दुडू कळमीत नासतना दुडू सॅक्रिफीस करतात हांव. ह्या आस्पत्र्याक इतलो दुडू आमी सॅक्रिफीस केलो, ह्या आस्पत्र्याक आमी इतलो दुडू सॅक्रिफीस केलो, त्या आस्पत्र्याक आमी इतलो दुडू हांगा पळय इतलो सॅक्रिफीस केलो. आतां आमी आस्पत्र्यांनी आमचो दुडू असो वळटा गे. पयलें भलायकी सॅक्रिफीस करून दुडू केलो, आतां दुडू भलायकी उरोवच्या खातीर ती वगडायल्ली भलायकी फाटी हाडूंक दुडू सॅक्रिफीस करतात हांव. भलायकी फाटी हाडूंक जोडुलो दुडू पुरो आस्पत्र्यांक आमी सॅक्रिफीस करतात हांव. मोगाच्यानो, हाचो परिणाम गे आपूण बिलकूल मरणा म्हणल्यार रितीन मनीस जियेता. हाचो परिणाम की आमी बिलकूल थोडे फावटी गळोवंक आनी पळयता, आपूण बिलकूल मरणा म्हणल्यार रितीन मनीस पळयता. नंतर आपूण जिवंकूच ना म्हणल्या भाशेन तो मोडटा दुडू. तो मरताना कसो मरता? मनीस पयलें आपणा मरोंकूच ना म्हणल्या बरी तो जियेता. मरण म्हणल्यार आपूण मरोंक बिलकूल मरना म्हणल्यार रितीन मनीस जियेता. नंतर आपूण जिवंकूच ना म्हणल्या भाशेन तो मरता. हांव जिवंकूच ना म्हणल्यार मरणत हांव कश्टालो तो मरणत ना म्हणून तो मरता. एका मानसीनचो जल्माचो दीस आयिल्लो मोगाच्यानो. एकली बरी बाय ती ताच्या भुरग्यांनी सगळीं भायर आसल्या भुरग्यांनी नात्रांनी सांगाता मेळोन तिचो 85 वर्सांचो जुबल्यो तांणी आचारण करूंक निर्धार केलो. 85 वर्सां 85 इयर्साचो जुबल्यो. ती आवय इतली बरी गे, तितली बरी ती. भलायकी मागताना तो भलायकी मागचो एकलो मनीस आयलो, तांच्या कुटुंबांतलो तेकलो बरो सादो मनीस. तो ताका खंय 75 वर्सां जाल्यांत भारी बऱ्या रितीन वचून तो खंय भलायकी मागली ना म्हणटालो तो, पूण थंय ताणें भलायकी मागली सगळ्यांक रुचली ती. तातूंत एक घडीत तिच्या जिणेच्या विशयान ती एक घडीत ताणें सांगलें. तो म्हणालो, ही बाई एक फावटी भुरग्यांक मेळोवंक युरोपाक एरोप्लेनार चडली. युरोपाक चडटा आसतना बॉम्बे एअरपोर्टांत युरोपाक वता आसतना बॉम्बे एअरपोर्टांत एकली भोव मोठी तिचे सांगाता मुखार ती बोर्डींग पास काडून मुखार रावल्ली. तिच्या मुखार ती फाटल्यान ही आसली. ही आमची बाय बारीक तिच्या मुखार बोर्डींग पास दिवंक रावल्ली आनी एकली ती कोण एका खंयच्या गांवची येदी मोठी आनी पुरा. ह्या आमच्या बायेक तांणी युरोपाक व्हरतना ती बिजनस क्लास व्हडलें तुका व्हडलें चॅर कदेल व्हडलें, तुका जाय जाल्लें कम्फर्ट सुशेगाद थंय आसा, तुका जाय जाल्लें सगळें मेळटा. टी कॉफी जाय जाल्ली इल्लीशीं कदेलां व्हडलीं आनी बारी सुशेगाद मुखार तुका व्हडलें कदेल. तिणें ह्या मोठी बायेन तिणें इकॉनॉमी क्लास म्हणलें ताणें वाचताना तें जर तूं इकॉनॉमी क्लास येने वचूं म्हणून आनी हिची बिजनस क्लास हिका दिल्ली. आनी मुखार आसली येदी मोठी तिच्या भुरग्यांनी तिका बायल मनशाक स्त्रियेक तिका तिच्या भुरग्यांनी इकॉनॉमी क्लास म्हळ्यार ऑर्डिनरी इकॉनॉमी क्लास म्हूण बोर्डींग पास दिताना हिणें काय केलें, हिचो बोर्डींग पास तिका दिलो, तिचो इकॉनॉमी क्लास हिणें काडिल्ली. हिचो बिजनस क्लास म्हणून इतलें कम्फर्ट्स, इतलें सुशेगाद, इतली ग्रेस्तकाय थंय आसा. घडये एअर होस्टेस येतात, कालें जाय म्हणून टी उणून कॉफी उणून पिवंक आनी प्राण दितात थंय. हांगा कांय ना, इकॉनॉमी क्लासीन कांय ना दुबळ्यांनीचें.
देखून तो पास काडलेली आपूण बारीक आहा ती ल्हान शीट म्हाका पुरो ही तिका बसोंक जायना व्हडली शीट ती बसोवन दी म्हण थंय तिका दिली. हांव आदले फावटीं गेलें आनी एक हांगा येन अशी बसोवन हांगा थावन ती पयन करून गेली. एक्सचेंज केलो बोर्डींग पास एक्सचेंज केलो. आनी हें ताणें सांगताना सगळ्यांनी आयकल्लें सगळ्यांनी आयकल्लें आनी व्हडल्या ताळयो पेटल्यो व्हडल्यो ताळयो क्लॅप मारल्यो. ती तसली व्यक्ती आपणाचें बरेंपण न्ही हेरांचें बरें पळोवन म्हणून तक्षण तिणें बोर्डींग पास काडलें म्हणलें तूं क्रिस्तांव गी म्हणी सारलें खंय. आनी क्रिस्तांवांनी मात तशें करचें म्हणाली खंय तें एअरपोर्टान देंवताना युरोपांत ती एअरपोर्टांत देंवताना ती बाल मनीस म्हणाली खंय इंग्लिशांत इल्लेशें अशें हिंदीन ताणी इंग्लीश मिक्स कर म्हणाली खंय तुम क्रिश्चन लोग है तुम ईसाई है प्रभु यीशु का तुम पाटलावदारगी तुम्ही फॉलोवर्स है म्हणाली खंय आम क्रिस्तांव म्हणाली खंय. आनी ती आजून म्हज्या खातीर जेजू लागीं माग म्हजी भलायकी तितली बरी ना म्हाका गूण जावंक जेजू लागीं माग हांवें जेजूक आसतना पातयेता म्हणाली खंय. पळया गी एका इवँजलायजेशन तिणें आयचो वांजेल तिणें कसो लोकांक दिलो गी आमच्या बायेन म्हणालो तो. सगळ्यांनी क्लॅप दिले. ती तसली व्यक्ती म्हणालो तो. मोगाच्या बाबून फादर पॉल नेविल हेडमास्टराच्या मिटिंगांत 1930 त्या वेळा मस्त तो तेंपा आदी हेडमास्टराचें मिटींग आसलें आनी तातूंत ताचो सांगाती आनी एकलो हेडमास्टर आसलो. तो म्हणालो आमी आमच्या चेड्यांक चल्यांचे इस्कॉल आमचे बॉयज स्कूल आनी आमी धावेच्या चेड्यांक आमी इक्वीप करता म्हळ्यार आमी तांकां सजयता आमी तांकां चरख्यांक एक सजयता आमकां तयार करता तांकां जियोंक वी इक्वीप आवर बॉयज फॉर लायफ म्हणालो जियोंक म्हणून. थंय आसलो आनी एक प्रायवंत बुदवंत मॅथ्स शिकोवचो हेडमास्टर आलो. तो म्हणालो तूं तुज्या भुरग्यांक जियोंकची सगळी तयारी तांकां कर्ण घालताय खाली लेक्क आनी सायन्सनी आमी आमच्या भुरग्यांक जियोंक शिकयता म्हणलो. वो म्हातारो लेक्का शिकोवन हेडमास्टर एकलो आसलो प्रायवंत. तो म्हणालो खंय तो हेडमास्टर म्हणालो खंय मुखेल मेस्त्री म्हणालो खंय आमी आमच्या भुरग्यांक वी प्रिपेर आवर बॉयज फॉर डेथ आमी आमच्या भुरग्यांक मरोंक शिकयता आमी मरोंक शिकयता आनी आमी मरोंक तयार करता आमच्या भुरग्यांक मरोंक तयार करता तयारी मरणाची तयारी आमी तांकां करता मरणाची तयारी. तशें निजायकी तांकां मरणाक तयारी करतना आमी आमकां जियोंक शिकयता. आमी हर एक फावटी मिसाक येताना मरणाच्या मिसाक येताना ती फादराक शर्मा सांगताना ती म्हाका एक तयारी म्हणल्या बरी म्हाका बगचें म्हज्या मरणा तयारी म्हूण. थोडे फादर बरे मरणा विशयांत शर्मा सांगताना म्हाका बगचें ही मरणा म्हज्या जियोंक तयारी म्हाका मरोंक तयारी न्ही म्हज्या मरणाची तयारी न्ही म्हाका जियोंची तयारी. थोडे फावटी मरण कशें म्हणजे नियाळटाना कशें हांवें जियेचें असलें सोम्याचें वांजेलाचें मरण सोम्याच्या खुशे प्रकार आमी मरचें तें कशें जियेल्यार कशें मरण म्हणलें दाखयता. मरणाच्या पयलें जिवान मेल्ल्या नंतर आमी क्रिस्तांवां जिवांत मरणा पयलें जिवान आपलें कशें जियेचें गी म्हूण ती तयारी. ह्या मास्टरान सांगलें सारकेंत तातूंत तुका आयच्या मिसाक आमी कशें जियेचें निजाकी गरजेचें ट्रुली इम्पॉर्टंट खंयचें गी म्हूण आयचें वासाप सांगता. आमच्या जिणेंत ऑथेंटीक जिणेक कितें गरजेचें सताचें कितें तें सताचें कितें तें जीव राखचें आनी जीव वाडोवचें. वॉट इज ऑथेंटीक लायफ वॉट इज ऑथेंटीक लायफ वॉट इज ट्रुली इम्पॉर्टंट इन लायफ निजायकें खंयचें गरजेचें वॉट इज ट्रुली सताचें जिवीत म्हूण आमी जियोवचें आती मुख्य. मरुभुमीची जाणवाई म्हणल्या पुस्तकांत थॉमस मार्टन सांगता मरुभुमीची जाणवाई म्हूण. मरुभुमी ती जाणवाई ती कळटा म्हळ्यार कितें गी म्हूण थॉमस मार्टन सांगता. मरुभुमींत समर्पणाची जिणी जियेल्ल्या संतांनी समर्पणाची मस्त तांच्या वर्दीची तांच्या क्रिस्तांव जिणेची बौतिझमाची जिणी समर्पणाची जिणी जियोंक ते मरुभुमी गेले ते मस्त सांत.
आनी तांचे भितरले नीजपण ट्रू सेल्फ भितरलें नीजपण नीज व्यक्तित्व सोदून काडचे खातीर हांव कोण म्हणलें नीज कोण ह्या संवसारांत अशें आसा हांव म्हळ्यार कोण म्हूण तें सोदून काडूंक ते मरुभुमीक गेले ट्रू सेल्फ सोदून काडूंक त्या दिश्टीन सोदून ह्या संवसारा दिश्टीन आसचें फटकिरें म्हण तांकां कळ्ळें ह्या हर एक आमी संवसाराच्या दृश्टीन पळयता संवसाराच्या दृश्टीन आमकां व्हडलें घर जाय संवसाराच्या दृश्टींत आमकां व्हडलें स्टेटस जाय संवसाराच्या दृश्टींत आमकां व्हडली मर्याद जाय संवसाराच्या दृश्टीन आमकां व्हडलें मोलाचीं खारां जाय संवसाराच्या दृश्टीन हें आसचें हें पुरा फटकिरें संवसाराचें हें आमच्या नीज सैमाक भितरल्या आंतरीक हांव कोण गे म्हणल्याक हें पुरा लागू जायना मौनपणी आनी काम करून मौन रावतले आनी ते मरुभुमींत काम करतले दुबळी गाय आनी उपास करतले दान धर्म आनी मागणें करतले आदलें उथळ जिवीत उमटून काडूंक हें उपकारलें तांकां नीजपण सोदून काडूंक हें उपकारलें तांकां हें दान धर्म हें मागणें उपास आनी दुबळी गाय आनी उपास काम करूंक काम करतना मौन करतना तांकां आदलें हें पुरा कालें ओतू दिलें तें उमटून काडूंक तांकां साध्य जालें उथळ जिवीत तांणी गूंड करूंक तांकां साध्य जालें मेळें काळीज अयल्यांनी बरयल्लें रागा मोसरान बरयल्लें काळीज नितळ करचें तांकां तें पेसाडून तें निरंतर पेसाड तें काळीज प्योर नितळ करूंक तांकां साध्य जालें हें जेजू आयच्या वांजेलांत पुंजयनाका तसल्यो चिऱ्यो पुंजयनात पिंडानात पिंदून वचनात तसल्यो चिऱ्यो तिसल्यो पॉकेट्यो तसल्यो बॅगां पयशे दवरची बॅगां त्यो पिंदून वचनात पळय तसलीं बॅगां तुमी करा तयार करा सर्गीं सराना तसलीं दिरवीं पुंजया सर्गीं सरानात तीं काबार जायनात हांगा बँकान दवरलीं दिरवीं पुरा पयशे पुरा खाली जातात पिडायतना मरेकार पिडायल्यार कितले जाल्यार पावनात पोर एकल्याक लिवर ट्रान्सप्लांटेशन 5 लाख जातात म्हूण सांगलां नवे लिवर बसयल्यार 5 लाख 3 टावन 5 जातात नवे लिवर घालचे जाल्यार म्हणून देखून 5 करोड 3 टावन 5 करोड खाली जातात म्हण तीं कांगाल जाल्यांत सर्गीं सराना तसलीं दिरवीं पुंजया थंय सोर येना ती सणास कांत्यान विबाडिना कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें म्हणटा तुमी आत्मीक जिणे पयन म्हळ्यार तुजें काळीज खंय आसा म्हणलें तुवें सोदून काडचें तुजें काळीज खंय आहा ह्या संवसारांत आगी दुडवा फाटल्यान आगी व्यक्ती फाटल्यान आगी ह्या आत्मीक स्पिरितान बरयल्ल्या पवित्र आत्म्या फाटल्यान स्पिरितान बरलांगी तुजें काळीज खंयसर आसा म्हणलें सोदून काडचें ताका म्हणटात आत्मीक पयन म्हणून आत्मीक जिणे पयन म्हळ्यार तेंच तुजें काळीज खंय आसा म्हणलें सोदून काडचें जावन आसा ताका यू आर ट्रू सेल्फ इन क्रायस्ट म्हणटात यू आर ट्रू सेल्फ इन क्रायस्ट म्हणटात आत्मीक जिणेक हें 3 हंतांनी जाता एक जाग माग जावचें द एवेकनिंग ऑफ द सेल्फ जाग माग जावचें दुसरें प्युरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ तूं शुद्धीकरण जावचें तुजें शुद्धीकरण जावचें तिसरें द इल्युमिनेशन ऑफ द सेल्फ इल्युमिनेशन अंतर्मळांनी परचळ तुवें बगसो उजवाड बगसो जाग जावचें म्हळ्यार प्रशांत जिणयेक आड वेता तें सगळें भ्रमे तें माया तें वायट आमी काडचें प्रशांत जिणयेक खंयची आडखळ आसा ती आडखळ काडची जावन आसा जाग जावचें जाग जाया म्हणटा जेजू आयच्या वांजेलांत जागी रावा जाग्या जावं म्हळ्यार तुज्या प्रशांत ट्रंक्वील लायफ समाधानाच्या जिणयेक खंयचें आड येता तें सगळें तुवें काडून उडचें सारकें न्हय जाल्लें कली आशा तुका सारकी न्हय जाल्ली कली आशा आसा सारकी न्हय जाल्ली कसलें चिंताप तुका आसा कलीन चिन्ना सारकी न्हय जाल्ली तें सूख चिंताप सूख आशा सूख संवसाराच्या दृश्टीन संवसार सूख आशेचो संवसार सूख चिंतांनी भरिल्लो संवसार तुवें काडचो तें रिनान्सिएशन आनी डिटॅचमेंट करचें देखून ह्यो 2 संगती जावन आसात आत्मीक जिणेच्या पयनाचें अवेकनींग तुका जागे जा म्हळ्यार तुवें रिनान्सिएशन थोड्यो संगती तुजे तावन काडचे आनी थोड्यान तावन तुवें मेकळें जायचें डिटॅच जायचें वय खंय तूं शिकलाय थंय तावन वेगळें जायचें
भितर थोडें सोडचें सांडचें आनी थोडें तुवें तांचे तावन वेगळें जावचें. हें दोन तूं जागो जा म्हणल्यार तें जागो जा म्हळ्यार हें दोन करचें. एवेकनींग एवेक जागीं जाया म्हळ्यार रिनाउन्सिएशन कर, डिटॅच कर. हर एका धर्मांत ती हें आसात रिनाउन्सिएशन आनी डिटॅचमेंट हर एका धर्मांत आमकां पळोवंक मेळटा. आत्मीक जिणेच्या संगतींत हें पळोवंक मेळटा. आत्मीक वाडवळेक हें गरजेचें, रिनाउन्सिएशन डिटॅचमेंट गरजेचें. आयजच्या आमचो कुरीस घेवन जेजूच्या मेटांनी सोलोवंक हें गरजेचें. रिनाउन्सिएशन आनी डिटॅचमेंट मस्त गरजेचें. कुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणा तें करूंक हें मस्त गरजेचें. ह्या पयनाक अडखळ घालचें, सकडी काडचें रिनाउन्सिएशन. ह्या पयनाक खंय अडखळ येता? दुडगी आसते पडले ती आशा ही आशा, ती आशा काडल्यार तूं ह्या आत्मीक पयनांत सलीसायन मुखार येताय. आमचेंच पडलें आमचेंच पडोवन गेलां हांव थोडे फावटी. म्हजेंच तें ना, हें ना, तें करचें आमचेंच चिंतान गामान परा म्हजेरूच. ह्या संवसारांत हांव न्हू देवा तिशीन केंद्रीत जावचें, देवाचे विशयान चिंतचें. देवान म्हाका कितें रचलां, देवाचो उडास काडन ताका हर गांवाक लागतान दिल्लें सर ताचें देणें. म्हजें म्हणलें कितें, सगळें म्हजें ताचें देणें. हें म्हजें जिणें ताचें वर्तें देणें म्हूण वळखून ताका हर गांवाक लाभ दिवचें, देवा तिशीन केंद्रीत जावचें. हें आत्मीक जिणेचें पयन आटापता. हें जिणी परजळ अशें करता, हें जिणी बळवंत करता. खले कश्ट आयल्यार जिणी घट्ट रावता. आयच्या वांजेलांत तुमचें कमर बांदा, तुमचे दिवे पेटया म्हणटा जेजू राय. येवंक आसा त्या देवाच्या राजा खातीर मनशा पुत केदाळ येता म्हूण कळीत ना. येवंक आसा त्या देवाच्या राजा खातीर तुमचें कमर बांदा, तुमचे दिवे पेटया, तयार जाया. राज आयलां, राजान प्रवेश जावंक तुमी तयार जाया. त्या राजाक येवकार मागून तयार जाया. मनशा पुत केदाळ येता म्हूण कळीत ना, देखून तुमी तयार राव जाय. जेजू दोन दाखले दिता येवंक आसच्या राजा विशयांत, ताणें येवच्या विशयांत दोन दाखले जेजू दिता. सेवाक काजारा गेल्लो धनी, काजाराच्या कार्याक त्या पार्टीक गेल्लो जेजू गेल्लो धनी केदाळा पाटी येताना, तो पाटी येताना ताका राखून हर घडी हात येता. धनी हात येता म्हणून रातीक येता गी, तो मोद्या राती येता गी, फांत्यार येता गी. म्हणलें कळनासतना फांत्या मसोरी तो निदान आसतना जागो रावचो, तो सेवाक बागी. दुसरो दाखलो दिता, सोरो अमके घडये येता म्हणून त्या घरच्या येजमान्याक कळीत ना. कळीत आसल्यार त्या घडये म्हणसर तो जागो रावन आपल्या घराचेर ताका सोराक भितर येवंक सोडिना. तो तशें घडान अशें तो पळयता. तशे जागे जाय आमी म्हणटा. तशे जागे आसा जे त्या सेवाका बरी, ह्या धनये घरच्या येजमान्या बरी तुवें जागे आसा जे. कित्या जागे आसा जे म्हणटा जेजू. कित्या? ताच्या येण्याक. तो केदाळ येता गुतू ना, ताच्या येण्याक. जेजूची 3 येणी आसात. 3 येणी. पयलें येणें क्रिस्मसा नातालां फेस्तां आमी मनीस, देव मनीस जाल्लें फेस्त आमी आचरण करता तें घडीत. देव मनीस जाल्लें घडीत. जो देव आयलो, मनशा रुपार आयलो, ताका पळोवंक आपडोवंक साध्य जालें. देवाचें सोम्याचें दुसरें येणें संवसाराच्या अक्रियेक वायभावान तो परतून मनशांची, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जडती करूंक तो देव सोमी देव परतून येतलो. आनी ह्या पयल्या येण्याच्या आनी दुसऱ्या येण्याच्या मोदेगात ताचें 3रे येणें आसा. तें ताचें दिसाना आमकां सोमी कसो दिसाना, येवचें दिसाना. आतां हर एका घडी तें जाता, हर एक आतां जाता तें, हर एका घडी जाता. ह्या येण्याक आमी जाग माग वॉचफूल एलर्ट जाय न्हय गे. देवाक एकावंट दिवंक आमी आसा न्हय गे. जियेल्या ताणें दिल्लें जिवीत कशें जियेल्या, आमची जिणी आमी कशें जियल्या, ताणें दिल्लें जिणी देणें आमी कशें जियेल्या म्हण ताका एकावंट दिवंक आसा न्हय गे. कुडीचीं मांसां जिरचीं, कुडीचीं मांसां जिरचीं. एका पिड्येंत मरणाच्या थडीक पावल्ल्या एरिकाक लागीं ताच्या इश्टान विचारलें, एरिका ताची मांसां जिरची पिडा ताका NMD म्हणटात. MND म्हळ्यार मांसां जिरची. बेड्डार तूं 2 वर्सां 3 वर्सां व्हडल्या बेड्डार आसाय. ताका वचून ताच्या इश्टान एरिका लागीं विचारलें, एरिका तुका एक दीस देवान दिलो म्हणया,
एरिका तुका दिलो तूं 2 वर्सां वळवळटाय भायर वचोनाय बेड्डरताय उठोवंक जायना मासानांत खाली आडामां आताच मासां जिरतात जिरोवन गेल्यान ताच्या लागीं विचारलें एक दीस तुका सोम्यान दिलो तूं पयलें ही पिडा येवच्या पयलें कितलो एक्टीव आसलोय हर एका मरणाच्या मिसा घेतलोय हर एका रोसाच्या कार्या घेतलोय हर एका खाजाराक घेतलोय रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत तूं आनी हर एका दिसा तूं मिसा घेतलोय आनी कितलो बरो तूं आसलोय सुडसुडीत पार्टी करतलोय गमत मारतलोय आनी पुरो आसलोय आतां ही तुका पिडा येयल्या 2 वर्सां जावंक ना चिंत्यान तूं पयलें तो पळय पळतो न्हू घट्ट आसलोय पळय तशें रिटायर्ड जावन आयल्या तक्षण तूं कसो आसलोय पळय हांगा हर एक कडेन तूं डान्सांत आनी आसलोय पळय पार्टी करतना काजराच्या पार्टीन रोसाच्या पार्टीन डान्स करतना आसलोय तसोच तूं ती भलायकी तुका पार्टी दिली म्हूण चिंत तूं कितें करताय पयलें तूं कितें करताय देखून तशें एक तुका दीस म्हाका दिलो म्हूण चिंत्या म्हणालो तो हांव कितें करताय म्हूण तूं विचारताय न्ही पळय हांव सकाळीं 5:30 उठतां हांव बरो जाल्यार उठोन म्हज्या मागण्यांक तें पुरो मागणें करतां मागीर उठतां आनी एक बरी च्या करतां आनी एक्सलंट च्या करून हांव पिता मागीर म्हजो सकाळींचो नाश्तो तयार करतां बरो नाश्तो एक येता मागीर हांव म्हज्या इश्टांक सेसंबाऱ्यांक हालो हालो गूड मॉर्निंग म्हणून आनी पुरा येवन एक वॉक करता इल्लो वेळ इल्लोसो तिशीन वचून तांकां सगळ्यां मेळटा नंतर बॅग काडून येता आनी बाजाराक येता बरी मासली हाडून येता आनी बरी रांदय हाडून बरें जेवण दनपाराचें तयार करता मागीर घरान घेवन इल्लेशें आड पडटा आड पडोवन म्हजें इल्ली मागणी म्हणटा मागीर 4 वरां जाताना हांव म्हज्या इश्टांक मंत्रांक शेजाऱ्यांक म्हज्या सगळ्यांक हांव इश्टांक आनी मेळोवंक येता सांजेर खंयच्या एका इश्टांक सांगता पार्टी घेता इल्लें गम्मत करता आनी डान्स करता मागीर पार्टी येवन इल्लें मागणें म्हणटा आनी म्हजो तेर्स म्हणटा आनी न्हिदता इतलेंच गे हें फकत सादारण तुवें म्हळें हें कित्याक तुवें फकत सादारण म्हळें तुवें इतलेंच गे हाच्याक दुसरें ना गे हांवें चिंतलें तुवें एरोप्लेनार भोंवताय व्हडल्या व्हडल्या क्लब्बा वचून तूं डान्स करताय आनी व्हडल्यो व्हडल्यो पार्टी करताय तूं म्हूण चिंतलें तूं 5 स्टार हॉटेलाक येताय म्हूण हांवें चिंतलें आनी तूं हें कालें तूं सिंपल करताय इतलेंच करताय गे म्हणून कितें तरी विशेश करताय म्हूण हांवें चिंतलें हें सदांचें भोव सादें सो सिंपल तूं करताय इतले म्हयने बेड्डार न्हिदोन सलनासतना आशिल्ल्या व्यक्तीक तूं सो सिंपलांत कितलो संतोश कितलो आनंद कितली तृप्ती ताका ह्या सिंपल जिणेन करच्या त्या गणितांत आटापून आसा म्हणून हाका कळ्ळें म्हाका आतां कळ्ळें म्हणलो म्हाका आतां कळ्ळें इल्ली मालगिदे बिंदू हांगा आसा तो पॉयंट द होल पॉयंट हांगा आसा हांव मरता म्हूण चिंता करिनाका एरिका तूं हांव मरता म्हूण चिंता करिनाका म्हणालो एरीक म्हणालो ताका ताच्या इश्टाक हांव मरता म्हूण तूं चिंता करिनाका रे बाबा सगळीं मरतात हांगासरले कोण्णी नारवांचो ना परमानेंट ना मरतात पूण जायते मनीस हें पातयेनात आपूण मरता म्हणलें पातयेनात आज हांव मरता गी हांव हाका रेडी आसा गी हांव रेडी आसा गी हें चिंताप बरें म्हणालो तो हांव रेडी आसा गी हें चिंताप तूं हांव तशें मरता म्हणून चिंतल्यार तूं शिकताय आपूण कशें जियेचें म्हणून हांव मरता आज म्हूण चिंतल्यार तूं शिकताय हांवें आज कशें जियेचें म्हणून तो म्हणालो देखून तूं आपूण मरता म्हूण चिंतल्यार तूं शिकताय तुवें कशें जियेचें म्हूण तूं शिकताय तें सत तूं शिकताय पेंटा काबार बांदया दिवे पेटया धनी येताना दार उक्तें करा तो बागी मनीस धनी येताना दार उक्तें करचो म्हणालो हें पेंटा काबार बांदा म्हळ्यार खालें म्हाका म्हजी मायेन चोडाच येता माय मस्त खाम आयल्यार एकेकीन करचें सैर आयलें जाल्यार ती सादारण म्हणटा आसतना ती कापाडांनी पुरो अशें वयर करून कोण बांदिना तिक्के वयर करून अशें कोवयनातली तिक्के अशें वयर पांयाक लागता काम करूंक जायना तिक्के कापाड ती तिक्के वयर अशें कोवयताली ती आमकां कळटलें मायेंतल्यान काम करतना ती पेंगटा तें कापाड कोवयताना आमकां कळटलें ती मायकाच मस्त काम म्हणून मागीर आमी कुमो करचें म्हणटा ना म्हण ती इल्लें काम कर आमकां दितली घरा सैर येताना पेंगटाक कामार बांदा म्हळ्यार तशें जल्दी करा मस्त काम करूंक आसा आज आलसाय करूंक ना
ते वय त्याचे सैनिक पळय तयार जाता झुजोवंक येता कशे ते सैनीक हे सांकेतीक रितीन ताचो अर्थ हो कितेंगी वस्तू कश्टांचें काम करूंक कश्टांचें काम करूंक आसा तूं तयार जा कामार बांद म्हळ्यार तूं तयार जा कश्टांचें काम करूंक आत्मीक रितीन रेडी जा स्पिरिच्युअली रेडी जा राखण आसा तें करूंक आत्मीक झुजाक तुका राखण आसा आत्मीक झुजू दुश्टा शक्ती तुज्या आत्म्याचेर झुजता ते आत्मीक झुजाक तयार जा म्हणून ते सांगचें जावन आसा कामार बांद म्हणून दिवो पेटया म्हळ्यार नेनारपणाच्या काळोखांतल्यान भायर ये नेनारपणाच्या काळोखांतल्यान भायर ये पातकाच्या काळोखांतल्यान भायर ये कम आउट ऑफ द सीन डार्कनेस ऑफ सीन आनी इग्नरन्स म्हणून अर्थ दिवो पेटया म्हळ्यार तो पातकाचो काळोख सोडू आनी नेनारपणाचो काळोख सोडू जाणां जा मांजेलाची सतां सोमोर्थीची सतां जाणां जा त्या उजवाडांत त्या बावार्थांत तूं जिवे बावार्थाचो मोगाचो उजवाड तुज्या थंय प्रकाशीत जिणेंत दिसून दी सताचो उजवाड मोतीन जळोवन दी सताचो उजवाड मोतीन तुज्या बरोवन दी जळोवन दी बावार्थाच्या उजवाडान तयार जाय हर एकल्यानी जेजू सांगता जेजू कितें करूंक धाडटा तें करूंक बावार्थाचो उजवाडान तुवें तयार जायचें वांगेल सांगता बागीतो शीस दुसऱ्या फारार तिसऱ्या फारार जागी आसलो जो पयलो फार म्हळ्यार 6 तावन 9 दुसरो फार म्हळ्यार 9 तावन 12 वरां राती तिसरो फार म्हणून सांगल्यार 12 तावन 3 वरां तावन 6 वरांचो तिसरो फार तशें 9 तावन 12 पयलो फार मागीर 12 तावन 3 दुसरो फार 3 तावन 6 तिसरो फारार तिसऱ्या फारार मुसोर दुसऱ्या फारार म्हळ्यार 12 तावन 3 मुसोर जागो आसचो तिसऱ्या फारार म्हळ्यार 3 वरां तावन पांत्यार 6 वरां मुसोर जागो आसचो थोडे जागो आसचो तो बागी चर्च फादर्स म्हणटात पवित्र सभेचे बाप म्हणटा सांगतात की आमकां थोडे फुडें आमच्या जिणेंत 3 अवध्यो आसात एक बाळपण चायल्डहूड इज द फस्ट वॉच पयलो फारार म्हणून सांगल्यार आमचें चायल्डहूड म्हणून आनी मिडल एज तरणाटपण बिईंग द सेकंड वॉच म्हळ्यार दुसऱ्या फाराक सरी केलां आमचें तरणाटपण आनी तिसऱ्या पणाक आमचें प्रायवंतपण ओल्ड एज इज थर्ड वॉच म्हणून म्हळ्यार जेजू आमकां सांगता हर घडी तूं जाग माग आसा जे म्हणून बागीतो सेवाक आपलो धनी येताना जागो आसून दार काडचो तूं गी तो बागी तें बाग म्हळ्यार तुका गुंतलां दोळ्यांनी पळयनातलें कानान आयकोनातलें बाग आमकां राखोंगा तें बाग उतार प्रायवंतांनी उतार प्रायांतल्यान प्रायवंतांनी आपल्या हर एक अंतर आपल्या हर एका अंतर कितले विश्वासी आपूण आसले म्हणून चिंतचें उबोवप करता म्हज्या आतां प्रायवंत जाल्या म्हज्या म्हाका इतली प्राय जाल्या म्हज्या तरणाटपणार बाळपणार हांव कितलो देवाक विश्वासी बावडटान आसलो म्हणलें हांवें आतां नियाळचें पळोवचें भोव उपकारतात जिणेंत हांव जर तर देवाक तुका वापरूंक म्हाका यूज करूंक तुज्या बाळपणार कार्ला कुतिसाक देवान बाळपणार यूज केलें ताच्या महिमेक कार्ला कुतिसा बाळपणार तुका तूं देवान बाळपणार यूज केलां गी ताच्या महिमा प्रगट करूं तुज्या युवा तुज्या तरणाटपणार तुका सांग फ्रांसीसीक तरणाट्या प्रायर ताका देवान वापरलो ताची महिमा स्वार्था प्रगट करूंक जेजून तुकाय वापरलां गी नाना रितीन वापरूंक पुरो जेजू तुका नाना रितीन तुका वापरूंक जाय जेजूक बावडताचें पयन काबार जायनाये म्हजो बावड तितलोच म्हजें जालें हांव बावडताचें काबार जायनाये तें बावडत म्हजो गूंड आनी गूंड बावडतांत हांवें देवा जाय प्राय जाल्ल्या बरीत फेथ मस्ट बी कंटिन्युअली डीप करीचें हें साध्य तुवें कामार बांदल्यार मात्र तूं तयार आसल्यार मात तुजे दिवे जळयल्यार मात्र तुजें कामार बांदल्यार म्हळ्यार तुवें तयार आसा जेजूक तुवें निरंतर विजिलंट जाग माग जायचें बावडताच्या उजवाडाक तुवें जाग आसा जाय देवान तुका बरें करूंक प्रेरण दिताना
खालीं तुका बरें करीचें तुवें वसाचें तुवें मुखार वसाचें आनी इल्लें बरें करीचें म्हणून तुका देव प्रेरण दिताना तूं तयार आसा जाय. येदोळ बावार्थान जियेल्ल्याक देवाक अर्गां दी. येदोळ पर्यंत तूं बावार्थान जियेलाय ताका अर्गां दी. मुखारी बावार्थान जियोंक सोम्या म्हाका मुखारी बावार्थान जियोंक आदार दी म्हणून आमी मागाचे मलगड्यांनी मागाचे. जर तर बावार्थ तुजो बावार्थाचो उजो तुजो उणो जाला, बावार्थ तुजो शेळेला, देवाच्या कुशेक गामान दिनासतना तुजो बावार्थ शेळेला तर देवाची काकूळ तूं मागून घे. कितें करूं साध्य जाता तें करता म्हणून देवाक बसय आनी निर्धार घे. बागी सेवाक धनी येताना जागो आसलो आनी तो भागीदार जातलो त्या धन्याच्या संपात्यांत. देखून बागी तो सेवाक धन्यान येताना जागो आसलो तो दार काळजाचें दार बावार्थाचें दार उक्तें करतलो. ताका देव इनामान आनी भरतलो शाबास म्हणटलो. तो चलो सेवाक बागी सेवाक तूं आनी हांव जावया. आमेन. जागी जावया आमी, बागी जावया आमी, जागी जावया आमी, बागी जावया आमी. सोमी येतलो शाबास म्हणटलो, वेंगेन घेतलो इनाम दितलो. सोमी येतलो शाबास म्हणटलो, वेंगेन घेतलो इनाम दितलो. पेंटाक आमी कामार बांदुया, बावार्थाचे दिवे जळोवया. पेंटाक आमी कामार बांदुया, बावार्थाचे दिवे जळोवया. सोमी येताना जागी रावोया, काळजादार ताका उक्तें करुया. सोमी येताना जागी रावोया, काळजादार ताका उक्तें करुया. जागी जावया आमी, बागी जावया आमी, जागी जावया आमी, बागी जावया आमी. सोमी येतलो शाबास म्हणटलो, वेंगेन घेतलो इनाम दितलो. सोमी येतलो शाबास म्हणटलो, वेंगेन घेतलो इनाम दितलो. तूं कामाक इनाम दितलो.